सतई मोगाळ बाबा भयणीनो ख्रिस्ती जिवीत एक पंथावानाचे नी गुलोबाची गजरी नी सुशेगात जिवीत भागार मर्तीरपणाचो कुरो घेवचे जिवीत ख्रिस्ती जिवीत एक पंथावानाचे जिवीत नी सुशेगात जिवीत नी गुलोबाची गजरी बगार क्रिस्ता खातीर मर्तीरपणाचो कुरो घेवचे जिवीत मोगाच्या न्हू अरेका जिविताच्या हंतांत पंथावन आसात. पंथावन म्हळ्यार कितें? पंथावन म्हळ्यार पयलें तो शब्द समजाचे नातल्यार हांवें शर्मा सांगून वेस्ट. पंथावन म्हळ्यार चॅलेंजस न्हय गे, चॅलेंजस हो शब्द समजाचे. पंथावन म्हळ्यार चॅलेंजस जिविताच्या अरेका हंतांत चॅलेंजस या पंथावन आसात. आबाच्या गर्भांत आसच्या त्या बाळाक ताचे म्हणले पंथावन आसा. जल्मले उपरांत ते भुरगें वाडून येतना ताकाय ताचे म्हणले पंथावन आसात. भुरगें वाडून व्हड जाता आसतना युवक युवती जाता आसतना फुडार कसो बांदचो म्हणले एक पंथावन आसा. फुडार बांदले उपरांत कुटुंबा जिवीत कशें जियेचें म्हणले एक पंथावन आसा. कुटुंबा जिवीत जियेल्या उपरांत त्या कुटुंबांत आसल्या भुरग्या बाळांक कशें पंथा पावोवचें म्हणलें एक पंथावन आसा. आनी आखरेक प्रायस्त ह्या उतर प्रायत आमी पावल्या उपरांत ते उतर प्रायंत आमची जिणी कशें जियेचें त्या उतर प्राय कशें जियेचें म्हणलें पंथावन आसा. हें प्रकृतीचे नियम स्वाभावीक हें हर एक लागीं आसा. खाली क्रिस्तांवांक मात्र न्ही, हेर धर्मांच्यांकी आसा. जावं बरो हिंदवांक जावं बरो आपल्यांक ह्या इतर धर्माच्यांकी आसा. हें स्वाभावीक प्रकृतीचे नियम. पूण भावार्थी मनशाक एक विशिश्ट पंथावन आसा. एका क्रिस्ती मनशाक एक विशिश्ट पंथावन आसा. कसलें तें पंथावन? क्रिस्ताक परगट करचें. जें कितें तुम परगट करताय तशें तुवें जियोवचें. जें कितें जियेताय ताका साक्ष दिवचें. कितें परगट करताय? कुर्सायल्या जेजू क्रिस्ताक. कितें जियेताय? देवाचो मोग आनी पेल्याचो मोग. कितें साक्ष दिताय? देवाच्या मोगाक पेल्याच्या मोगाक मरा पर्यंत कुर्सायल्या जेजूक हांव साक्ष दितां म्हणली साक्ष हांव दितां. हें जावन आसा पंथावन आमच्या क्रिस्ती जिविताचें. न्ही सुशेगात जिवीत हांव म्हाका देव सोमेस्ताक म्हणलें चिंताप न्ही. क्रिस्ती जिवीत पंथावनाचें जिवीत सुलाभाचें जिवीत न्हय. हेंच आयच्या पयल्या वाचपांतून आमकां आयकूंक मेळटा. पयलें वाचप मोगाळ भाव भयणीनो धर्मदूताच्या कृत्या पुस्तकांतलें आमकां आयकूंक मेळटा. धर्मदूताचो कृत्य पुस्तक बरयन जावन आसा सा लूक. आनी सा लुकाची विशेशता कितें म्हळ्यार तो आपणाची बरी खबर जनते लोकांक म्हणजे जुदेव न्हय आसल्या लोकांक परगट करता. आतां तर म्हणचे तर अक्रिस्तांवांक परगट करता. आनी ताचे वांजेल असो ह्या धर्मदूताच्या सारांश इतलोच सगळ्या संवसाराक संवसाराच्या कोणशा पर्यंत क्रिस्ताची बरी खबर परगट करचें हें आपोवणें अरियेकल्यांकी मेळ्ळां. हें जावन आसा धर्मदूता कृत्य पुस्तकाची सारांश. आनी जर तर आमी धर्मदूताची कृत्य पुस्तकां वाचलीं तर इस कथा आमकां आयकूंक मेळटा. क्रिस्ता खातीर साक्ष दिवचें, क्रिस्ता परगट करचें, तें कितें परगट करताय जियोवचें, जियेताय ताका साक्ष दिवचें हेंच आमकां पळोवंक मेळटा धर्मदूताच्या कृत्य पुस्तकांतलें. पूण आज लूक आमकां एक विशिश्ट व्यक्तित्व दिता. तो व्यक्ती जावन आसा सा पावलो. क्रिस्ताक परगट केलें, कितें परगट केलें तो जियेलो, कितें जियेलो ताका साक्ष दिलें आनी रोमांत मार्तीरपणाची ताणें कुरो सोडलो. मोगाळ भाव भयणीनो सावलो कोण जावन आसलो? पावलो कोण जावन आसलो? एक जुदेव एक जुदेव मंथनांत जल्मल्लो. सावल ताचें नांव.
गमालिया म्हणल्या थदळच्या फामाद प्रोफेसरा सांगता तत्वशास्त्र आणि धर्मशास्त्र शिकलो एक मनीस आपणाच्या धर्मा विशयी गुंडायेन समजलो व्यक्ती आपणाच्या धर्मा खातीर ताचे रगत सळसळतले आनी जो कोण आपणाच्या धर्मा विरोध रावता ताका तो लागाड काडटलो आपणाचे धर्म आपणाचे संप्रदाय आनी आपणाचे रुली रेगरे खातीर जीव दिवंक आनी कोण पाळणांत तांचो जीव काडूंक तयार रावलो एक देश या एक धर्मप्रेमी जावन आसलो पावलो आनी त्या दामस्काच्या वाटेर ते घोड्याची धांवण तो धांवन आसतना ती घोड्याची धांवण रावता जिवान जेजू क्रिस्ताक मेळटा कोणाक नेगार करतलो ताका परगट करता कितें नलिसायचे म्हूण तो परगट करतलो तेंच तो परगट करता कित्याक जुदेवाक कुरीस नलिसायचे संख्ये जावन आसले आनी त्याच क्रिस्ताक तो परगट करता आनी म्हणटा हांव परगट करता कुर्सायल्या जेजू क्रिस्ताक जर तर हांव क्रिस्ताक परगट करना म्हज्या जिविताक मोल ना हांव जियेल्यारी मेल्यारी क्रिस्त हांव न्ही बघा क्रिस्त मुजे ते जियेता मोग बडाय करना मोग हंकार उलयना मोग हेरांक हिमसून उलयना म्हजो बरोबरसो त्रेयेक देवार जिवान जेजू क्रिस्तार जर तर आमी सा पावलाची पत्रां वाचली तर हाका साक्ष त्या जेजू क्रिस्ताक ताणें दिल्ली आनी हेंच जिवीत जिवंक आयची लितोजी आमकां आपयता मोगाळ भाव भरिनो ताकात क्रिस्तवांचें एक क्रिस्ती मनशाचें जिवीत सुशेगादाचें जिवीत न्ही सुशेगादाचें जिवीत न्ही ह्या गुलाबाची गजरी न्ही भागार पंथावनाचें जिवीत आमी दुसरी व्यक्ती समाजांत ह्या संवसारांत दुसरी व्यक्ती जावन आसात वी आर डिफरंट वी आर नॉट सेम लायक अदर पर्सन्स वी आर डिफरंट क्रिश्चन्स आर कॉल्ड टू बी डिफरंट पीपल आनी जेन्ना त्या काळार एका क्रिस्तावाक पळयतना आनी लोक म्हणलो आपले क्रिस्ताचो फाटलावदार तांची जिणी पळोवन तांकां दिसलें हे क्रिस्ताचे समुदायाचे क्रिस्तावाची जिणी जिवची व्यक्ती ही जावन आसली उतरां अक्रिस्तांव मनशाची ह्या जनते लोकांची क्रिस्तावांक पळयतना खले पंथावान पावलान घेतले क्रिस्ताक परगट करूंक गेलो जंतिलाच्या गांवांत गेलो तांच्याच लोकांक ताणें तांकां इन्कार केलो ताका मारलें वयता सकला वण घालें ताचें उस्तूर काडलें ताका नाका जाल्लें केलें पूण तो शर्मेलो ना तो भियेलो ना बगार जशें ताच्या जुदेव धर्माक कशें ताचें रगत सळसळटालें की त्याच जिवान जेजू क्रिस्ताक कुर्सायले जेजू क्रिस्ताक परगट करूंक तेंच ताचें रगत सळसळटालें उर्बा ताची निवना बगार क्रिस्ताक परगट करूंक तो धांवलो धांवलो आखरेक मर्तेरपण ताणें भोगलें तितलेंच न्ही आपणाचो समुदाय बांदूंक तो वावरलो जेन्ना समुदायांत फुटा पडयतना तो म्हणटा एवखरिस्ताक सेवल्या उपरांत तुमी कशें वेगवेगळे म्हणचे हांव ग्रेक हांव जंतील हांव शिकपी हांव अशिकपी हांव बुद्धवंत हांव हेड्डा अशें कशें म्हणचें कित्याक जो कोण क्रिस्त थंय जियेता तो एकपोटान जियेता म्हूण लोकांक कळयलें ताच्या समुदायाक कळयलें आनी जेन्ना तसोच समुदाय इगर्जमध्ये मुखेल पेद्रू हाचे विरोध आसतना ताका तो खंडन करता तुवें करचें सारकें न्ही हें जावन आसा एक परगट करतल्या व्यक्तीचें जिवीत ताकाच म्हणचें क्रिस्तांव एका क्रिस्ती परजेचें जिवीत पंथावानाचें जिवीत वी आर कॉल्ड टू बी डिफरंट पीपल नॉट सेम एज अदर पीपल वी आर डिफरंट हें जावन आसा क्रिस्ती जिविताचें पंथावान मंगाळ भावा भयणीनो आमच्या बौद्धिजमातावन हें आपोवन आमकां मेळ्ळां क्रिस्त सांगता आमी आमच्या सैमाक मोन क्रिस्ताक परगटतले म्हणली भास दिवन आज आमी आयल्या जल्मल्या वाडल्या आनी जिवन आसा एकन तेच भेटयल्यांत क्रिस्ती परजा जायना आयताराचे मीस भेटयल्ले वरवीत हांव एक क्रिस्तांव जायना ब्रेस्ताराचे हांगा नवें भेटयल्यांत हांव क्रिस्तांव जायना ह्या आयतारा थोडी मिटिंगां करन थोडे सालां दिवन आमी जियेल्या बरी जायना हांव म्हाका देव सोमेस्तांक म्हणल्या बरी जियेल्यार एक क्रिस्ती परजा जायना एक क्रिस्ती व्यक्ती जायना
क्रिस्ती परजा जायचे तर जेजू क्रिस्ताक परगट करचे. कितें परगट करताय? जेजू कुर्सार मेलो, कुर्सायल्या जेजू क्रिस्ता परगट करता. कितें जियेताय? देवाचो मोग आनी पेल्याचो मोग. जर तूं कुर्सायल्या क्रिस्ता परगट करताय, ताची जिणी तुका जिवोंक जायना तर तूं 55 जिवीत जियेनाय. बघा, सुशेगाद जियेताय, संवसाराचें जिवीत जियेताय. आनी जेन्ना तूं संवसाराचो जियेताय तेन्ना तूं संवसाराचो जाताय, कुडीचो जाताय, स्पिरिताचो जायनाय. आनी ताकाच जेन्ना सांब पावलू त्या क्रिस्ताची जिणी जियेतना जेजूची उतरां बोवापूरबायन ताका मोती घेतात. कितें? जशें संवसारान म्हाका द्वेशिल्ल्या बरी तशें तसो संवसार तुका द्वेशितलो. पावलाची बरोवचो आशिल्लो न्हय ह्या संवसाराचेर, न्हय ताच्या कालेतीचेर ताळेंतीचेर, न्हय ताच्या बोळाचेर, बागार ताका आपण दिल्या त्या सर्वेस्पर देवाचेर. ताकाच आयच्या वचपांत, पयल्या वचपांत बोवापूरबायन सांगूक म्हणटा, सोमी तुजे बगलेन आसा, धैर्य घे, जे कितें तुवें हांगा परगट केलाय रोमांत वचून परगट कर. कोण बगलेन आसा? संवसार न्हय, मनीस न्हय, तुजे तालेंता न्हय, तुजो वैभव न्हय, तुजे शिकाप न्हय, कितेंच न्हय. सर्वेस्प देव ताच्या बगलेन आसलो आनी ताकाच म्हणटा, ताची कृपा म्हाका पुरो आनी हांव फूड करूंक शकता. तें 55 जिवीत हांव जियेता आनी संवसाराक दाखोवंक शकता हांव दुसरो व्यक्ती. हेंच जिवीत जिवोवंक आमकां आज आपणें दिलां. आमचे बरोवचो आसाचे न्हय 10-50 वर्सां आसच्या सरकाराचेर न्हय, तुमच्या तालेंतीचेर या खालेंतीचेर न्हय, तुमच्या शिकपाचेर न्हय, बघा जिवांत जेजू क्रिस्ताचेर. ताका मात्र पंतवनान जिवोवंक आमकां सादी जाता. खले पंतवनाच आमचे मुखार आसा मोगाळ भाव भयणीनो. आमकां दुखल्यांचो मोग करचें, हें व्हडलें पंतवन. आमचे भशेन फाट उलयतल्यांक बरें उलोवचें. आमकां दूख येतल्यांक बगसूचें. कोणी एकलो फाट जाता तें पळोवन तुका सुरसुरे बगाचें, ताचे पासून तूं मागचें न्हय, ताका पळोवन संतोश पावचें. आयचें पंतवन आसा आमचो समुदाय बांदचें न्हय, समुदाय फुटोवचें. आमकां आसा पंतवन आमचें कुटुंबा जिवीत बांदचें. कुटुंबा जिवीत, समुदायाचें जिवीत, क्रिस्ती जिवीत त्या कुर्सायल्या जेजूचे वयर बांदून आसा. तदळा आमकां हें समजता, तदळा आमी दुसरे व्यक्ती जाता. हांव आनी क्रिस्त जाता, आय विल बी डिफरंट पर्सन. हें पंतवनाचें जिवीत जिवोवंक आज आमकां आपयलां मोगाळ भाव भयणीनो. क्रिस्ताक परगट करचें. कितें परगट करताय? जियोवचें. कितें